23 वर्सां जावन गेल्लो तळपण सादोशे मदलो लोखणी पूल दुरुस्तेक आयला। कौतुकान अजूनय ट्युरिस्ट ह्या पुलार सेल्फी काडटा आसले तरी पूल कळमेल्ल्यान आनी रेलिंगां तुटिल्ल्यान पूल वापरप जोखीमाचें जावन रावला। शाळेची भुरगीं आनी टू व्हिलरवाले ह्या पुला वयल्यान पासार जातात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। तालुक्यात एकमेव आशिल्ल्या ह्या लोखणाच्या ब्रिजाचे काम जवळ जवळ 23 वर्सां नंतर अजूनही ज्या पद्धतीन करपाक जाय आशिल्लें ते अजूनही केलेंच ना। ताका लागून ह्या ब्रिजाचे जे रेलिंग आसा सायडींचे ते पूर्णपणे सुटलेले आसात आनी जेन्ना हांगासर ह्या ब्रिजा वयल्यान धाकटी भुरगीं किंवा बायल मनीस सारखे चलत वयता आनी जेन्ना टू व्हिलर येता त्या वेळाचेर सायडीन येता त्या वेळाचेर कोणीय हांगासरल्यान पडपाक शकता। त्याच बरोबर सद्याक हो काणकोण तालुका आणि खास करून तळपण आणि सादोळशें ह्या दोन्ही जाग्यांक जोडपी हो लागींचो ब्रिज आशिल्ल्या कारणान ह्या जाग्या वयल्यान कितलेशे ट्युरिस्ट येतात। बरेचशे जण जे इंडियन ट्युरिस्ट आसा आमचे हांगासर फोटोग्राफी करपाक रावता। ताका लागून ह्या ब्रिजाचें काम सरकारान बेगिनान बेगीन जाग्यार घालचें अशें थळाव्या लोकांची मागणी आसा। पुलावयल्यान वतल्या भुरग्यांची आसूं वा जाणट्यांची थळाव्यांक काळजी दिसता, कित्याक तर 23 वर्सां आदल्या ह्या पुलाची प्रोटेक्टिव्ह रेलिंग मोडून पडल्यात। चुकून कोणूय लोळलो जाल्यार हांव ह्या गांवांकच जल्मला आनी ही देडकी तरेन आमचें आयुश्य गेलां। जे दिवार आमगेलो ह्या चर्चीक आयिल्लो पळय फादर आसा नेवील मोंतेरो ताणें प्रयत्न करून लुईजीन बाबा कडच्यान हो पूल त्या दिवार ताचे कारकिर्दींत लुईजीन बाब जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या कारकिर्दींत बांदलो। ह्या गजाली कडल्यान 23 वर्सां जालीं। ह्या 23 वर्सांत ह्या पुलाक जे फ्रिक्वेंटली ताका मरीन पेंटान तें पेंटींग करपाचें तें काम जालें ना। तें गेल्ल्या 6 वर्सांक जालां आनी तें जेन्ना मरीन पेंटाचें काम करता आसतना व्हायब्रेटर हाडून ताणें सगळी कळम काडिल्ली आनी कळम ताणें पेंट मारलो। पूण हो पळय हें पळय फेन्सींग आसा हें आहा सपोर्टींग पळय हो हें आसात फेन्सींग ताका तांणी रिप्लेस केलें ना, तेंच दवरलें आनी ते सगळे कळमेल्यात आनीक ते मातशें कोणाकय प्रॉब्लेम जावपाक शकता। पूण ताचे पेक्षा एक मोठो प्रॉब्लेम म्हाका दिसता, हांव लेमॅन म्हाका कांय खबर ना, हांव इंजिनियर न्ही, पूण जे दिवार इंजिनियरान येवन हाजी पुराय तपासणी केल्ली PWDच्या तेन्ना ताणें सांगिल्लें आमकां ही पळय सकयल पळय मदलो जो खांब आसा त्या मदल्या खांबाचेर पळय हे दोनी वाटचे स्पॅन पळय आसात त्या स्पॅनाक बेरिंग आसात म्हणून आनी ती बेरिंग आसात आमी आतां सकयल देवन पळयल्यात येतात आनी ती बेरिंगां ग्रीस नाशिल्ल्यान घट जाल्ली घट ती फ्री करून परत तांकां ग्रीस घालून ती परती रिएक्टिवेट करता जाय तर पूल 1-2 दीस बंद दवरचो पडटालो तेन्ना आनी बंद दवरून तें काम करपाक जाय आशिल्लें आनी त्या वेळार तांणी तें बंद केलें की आमकां खबर ना आनी बेरिंगाक ग्रीसिंग केलें आनी बेरिंग फ्री केली हे PWD त्या वेळार इंजिनियराक खबर आनी सरकाराक खबर। पूण म्हाका धोको असो आसा की ताणें बेरिंगां रिप्लेस केली ना। ही चारय बेरिंगां आतां फ्री ताजी हॅमर करून ती फ्री करपाक जाय आनी तो फ्री करता हो पूल जो आसा तो असो हालूंक जाय बेरिंगाचेर हे मदली खांब्यालो तो आतां हालना। म्हणजे खंयच्याय एका पिकअपीन जर आडदाण किंवा ड्रायव्हराची चुकीन किंवा टॅक्निकल डिफिकल्टीन पुलाक जर असो धक्को मारलो तर हो स्पॅन भायर वचपाक शकता। आतां गाडी कोणाली आयली आमगे भुरगीं शाळेंत वता ती करता वता आनी पायपा धरून रावतात तरी आमी म्हणटा त्या खांब्यांक घेवन रावा तांकां खांब्यां रायल्या शिवाय जावपा ना कित्याक तो खांब्यांक धरून रावलो जाल्यार तो भंय पळय पायप तो केन्नाय मोडपाक शकता पडपाक शकता कुडकेत ना मदीं मदीं कुडकेत ना त्या भुरगीं थंय रावपाक शकना पळय आमी एक जाणटेले आमकां कळटा खंय रावपा जाय दवरून म्हणून भुरग्यांक कांय कळना पळय ती सायडीन रावले जाल्यार खंयच्या टायमार मोडपाक शकता आनी पडपाक शकता तेजी जबाबदारी आसता कित्याक तो कितें करचें आनी गव्हर्मेंटान तेजेर मातशें लक्ष घालचें। आतां पळया तुमी अशें हांगा लोकांक उबी रावपाक लागून हें एक रेलिंग घातलें तें रेलिंग सगळी कळमेन गेला पुराय सबंद कळमेला तर हें रोड्सा अंडर येता खरें म्हळ्यार काम रोड्साचे अधिकारी आसा तेंचे कडेन एकच विनंती करता कारण हांगासर येवन जायते पर्यटक येता फॉरेनर येता हें पळयता हांगासर बरी सीन मेळटा ती पळोवपाक उबी रावता हांगासर कोणूय ट्रॅजिडी जावचे पयलीं तुमी ताबडतोब हाजेर एक्शन घेवचें। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।